सगळ्यांक येवकार प्रुडंटाच्या स्पेशल कार्यावळी इतलेच खातीर कांय दीस फाटीं आमी तुमकां सात्र्या विलेजीन येवन ह्याच जाग्याचेर कसो मड स्लायड जाले आनी 70रीन जो हुंवार येयलो त्या हुंवाराक बुश त्या हुंवार चड जावपा खातीर हे लँडस्लायड कितले कारणीभूत ठरले ते तुमकां आमी दाखयल्ले. आयज आमी परत एकदां ह्याच सायडीचेर येयल्या तुमकां दाखोवपाक की आमी तुमकां जमनी वयल्यान जे विज्युअल दाखयल्ले. आयज आमी तुमकां एरियल विज्युअल दाखयतले आनी तुमकां वयल्यान जेन्ना विज्युअल पळयतले ड्रोन विज्युअल पळयतले तेन्ना तुमकां कळटलें की कितलो डेंजरस कितलो भयानक असो हो इन्सिडंट आसलो तो. आनी हे करपा खातीर आमच्या वांगडा आहा आमचे 70रीचे रिपोर्टर कल्पेश गांवस, आमचो व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी, आमचो साईदीप आनी धीरज गोवेकराक स्पेशल वळख करून दिता कारण हे जो आमकां ड्रोन सपोर्ट आमकां जे लॉजिस्टीक सपोर्ट तेणी दिला हो कार्यक्रम करपाक. धीरज फोंडेचो फोंड्या रावपी आनी तेज्या माध्यमांतल्यान तेजो हेल्प घेवन आमी तुमकां हे 70रीतले वेगळे वेगळे स्पॉट आहा जंय मड स्लायड जाल्ली ती आमी तुमकां दाखयतले. आमी उबे आसा थंयच्यान वयले वटेन हो असो घसघसो कसो तयार जाला. खरी डोंगर फुटी ह्याच्या फाटल्यान वयले वटेन आशिल्ल्या डोंगरार जाल्या. पळयात, हांगा वयल्यान ही डोंगर फुटी सुरू जाली. धुकें आशिल्ल्यान डोंगर फुटीचो निमाणो पॉयंट दिश्टी पडना, मात जें कितें जालां तें एकदम भयानक हें स्पश्ट दिसता.
आता ह्या वयल्या पॉयंटा वयल्यान आनीक सकयल या. उदकाच्या लोटा बरोबर माती, मोठी मोठी तळपां, झाडापेडां माड्डीत अशीच वाट काडीत सकयल देंवली. त्या दिसा हांगा कितें जालां आसतलें तें हो वाठार पळयल्यार स्पश्ट कळटा. ही सगळी माती उदकाच्या नेटार सकयल व्हांवन कळसा नाल्यांत गेली. हो कळसा नालो फुडें कांय अंतराचेर म्हादयक मेळटा. मात गांवचे लोक हाकाच म्हादय म्हणटात. गुगल अर्थूय ह्या नाल्याक म्हादयूच म्हूण आयडेंटिफाय करता. सकयल उबी आसा ती प्रुडंटाची टीम. आमी कितले बारीक दिसता ताचेर कितलो व्हडलो वाठार ह्या दोंगर फुटी आनी कोसळिल्ल्या पाळसणां मुळा गेला आसतलो ताचो तुमी अदमास लावंक शकता. प्रुडंटाच्या टिमी बरोबर ड्रोन घेवन आयिल्ल्या धीरज गोवेकारान ताचो अणभव सांगलो. आता मी साट्रे जो मड स्लायड जाला तेजे तुमकां ड्रोन विज्युअल्स दाखयले आनी आमचे बरोबर आसलो धीरज गोवेकर जेणी हे आमकां ड्रोन विज्युअल काडून दिले. पण आमकां आमी लास्ट पॉयंट पर्यंत पावपाक शकना. आमी तेकाच विचारले तेका ड्रोन विज्युअल काडटा आसतना थंय कितें पळोवपाक मेळटा. धीरज, जेन्ना आमी तुमकां हांगा सांगलें की हो जो वॉटरफॉल आहा तेज्या फाटल्यान मातसो डोंगर आहा तो लँडस्लायड जाला आसतलो आनी तो आमकां विज्युअल कॅप्चर करून दी. पण तूं जेन्ना ड्रोन घेवन ड्रोन तुजो फ्लाय केलो थंय तेन्ना तुका कितें दिसलें? म्हाका अशें दिशिल्लें की हेज्या दोंगरा फाटल्यानूच कितें तरी लँडस्लायड जालां आसतलें. बट जेन्ना ड्रोन फ्लाय केलो थंय पर्यंत पावले ऑलमोस्ट 100 मिटर्साच्या वयर ड्रोन आशिल्लो आमचो जेन्ना आमी हांगच्यान फ्लाय केलो. बट जेन्ना ड्रोन थंय पावलो तेन्ना तो ऑलमोस्ट ग्रावंड लेवलाचेर आशिल्लो. सो सेन्सर्स बस जावपाक लागले. सो कळ्ळें की आमकां की ड्रोन ग्रावंड लेवलाचेर आसा. सो ऑलमोस्ट ती आनीक खूब एक दोंगर आसपाक शकता जी कोसळून येयला. सो आमकां समज थंय शूट करचें पडटलें जाल्यार थंय वचून शूट करचें पडटलें. आमकां हांगच्यान शूट करपाक पॉसिबल जावपा ना. पण तुमचो ड्रोन लास्ट पॉयंट पर्यंत वचपाक पावलो काय आयल्यानूच तुमकां परत येवचें पडलें? ना, आमकां आयल्यानूच परत येवचें पडलें बिकॉज ड्रोन फुडें वचना जालो. बिकॉज तितली कॅपेसिटी सोंपलेली. आमी न्हंयच्यान 1 किलोमिटर ऑलमोस्ट येयल्ले. तेज्या मागीर परत आमी आनीक थोडे मिटर वचून थंयच्यान ड्रोन फ्लाय केलो. आनी थंयच्यान जेन्ना आमी मिटर गेले तेन्ना आमची ग्रावंड लेवल आनी ड्रोनाचो लेवल मॅच जावपाक लागलो. इतली हायट आहा थंय? हय, खूब हायट आसा थंय. सो आनी कितले किलोमिटर थंय कोसळ्ळा आसतलें आमकां खबर ना. ते आमकां वयर वचूनच शूट करपाक पडटलें. पयलीं दिशिल्ली ताचे परस ही बरीच मोठी घडणूक आसा म्हूण आमचो रिपोर्टर कल्पेश सांगता. कल्पेश, आयज आमी काल फाटले फावट आमी जितले येयल्ले पण तेच्या पेक्षा चड वयर आमी आयज येयले. तुका वयर येवन आनी कितें स्पश्ट जालें? कितें चित्र दिसलें वयर येवन?
खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी जेन्ना लास्ट टायम येयले आनी जेन्ना आमी तुमकां विज्युअल दाखयल्ली तेन्ना आमी जवळ जवळ जो जी मेन न्हंय आसा त्या न्हंयच्यान आमी जवळ जवळ 500 मिटर वयर येयल्ली आनी 500 मिटर वयर येवन आमकां जो एक न्यू वॉटरफॉल जो क्रिएट जाला तो आमकां थंय दिश्टी पडटलो. सो आमी असो अंदाज लायलो की जो वॉटरफॉल आसा ते वॉटरफॉलाच्यान जस्ट आमकां खंय तरी एक वयलो डोंगर कोसळ्ळा ही आमकां खबर आसली. पूण ही जी हांगासर लँडस्लायड जाल्या त्या आमी प्लेसीर आसा ते प्लेसीर लँडस्लायड कांयच जावंक ना. तर हो जो वॉटरफॉल दिसता लँडस्लायड जाल्या ती त्या वॉटरफॉलाच्या फुडल्या दोंगरासून लँडस्लायड जाल्ली आसा. आनी ह्या लँडस्लायडीन एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार जी आमची वेस्टर्न घाटाक रेंज दिश्टी पडटा सगळी फातरांची फूल रेंज आसली आनी ही इतली जी माती येयल्या न्ही ती इतल्या प्रेशरान येयल्या तो आख्खो डोंगर फोडून तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हे जे व्हडले व्हडले फातर येयल्या आनी हांगासर उरल्या अशें म्हाका दिसता एक हांगासर 2 आसा सकयल 2 आसा टोटल आमी 4-5 फातर पळयल्या ते खूब व्हडले आसा फातर. आनी दुसरी गजाल हांगा सांगपाची म्हटल्यार हे जे फॉरेस्ट आसा साटराचे त्या फॉरेस्टान चडशे आमकां सरावंडींग जर पळयल्यार ज्यो आमची बेतां आहा बेतीची झाडां आमकां दिश्टी पडटा. सो हांगासर बाकीची झाडां सगळीं नश्ट जाल्यात पूण तेज्याच बरोबर म्हाका दिसता कितलींच हांगासर शेकड्यांनी बेतीची झाडां आसात ती हांगासर आमकां भितर मातयेपणा केल्ली दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी हांगासर आमच्या सरावंडींग जी माती हांगासर वयली येवन जेन्ना हांगासर उरल्या जी आमी पळयता ती पळोवपाक जरी एक लेवलार एका लेवलाचेर जेन्ना प्लेन दिसता तेन्ना ही माती जी 15-20 फूट हांगासर आमच्या परस वयर आसा माती. सो प्लीज ह्या मातयेन पांय घालपाचो केन्ना ट्राय करपाचें ना. हांव तुमकां दाखयता ही मातयेन कशी भितर वयता ती. सकयल जरी आमकां व्हाळ हो फ्लॅट दिसलो तरी हांगासर न्ही सारको नॅरो जाल्लो आसा आनी ट्रेंच कशी गेल्ली आसा आनी ते ट्रेंचींतल्यान वचपाकूय पॉसिबल ना अशा तरेची हांगासर परिस्थिती आसा. ही माती इतली रिस्की आसा सो प्लीज हांगासर कोण येवपाची तुमी हांगासर प्रयत्न करूं नाकात. कित्याक तर हांगासर कितेंय घडपाक शकता खंयच्या टायमार. सपोज जर व्हडलो पावस पडलो जाल्यार हांगासर आमी आडकून पासून उरपाची शक्यता आसा. जेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना आमकां आनी एक हांगासर गजाल पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार जो व्हाळ आसा तो कुशीक उरता आनी तेज्या कुशीकल्यान न्ही एक खंयच्यान खंयच्यान मदल्यान मदल्यान उदीक भायर सरता आनी उदीक ते इतले काळे जाल्ले आसा आनी इतलो घाण वास मारता ते उदकाक ती झाडां आनी झाडाच्या ज्यो व्हडली व्हडली झाडां आयल्या तेंच्या साली कुसल्या झाडांची पानां कुसल्या. सो तेंचो ती जी पोंदल्यान जमनी पानां कुसलेली आसा तेंचो सामको एक प्रकारचो पुरसो वास मारता. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सादारणसो तसोच प्रकार जाल्लो आसा. फुडें आमी परिस्थिती पळोवंक बिद्रूक करमळे पर्येकार फामिलीच्या काजूंनी गेले. थंयूच असोच दोंगर फुटला. आमी तुमकां पयलीं म्हटलेलें की साट्रे सत्तरीन जो मडस्लायड जाला तेजे भशेन सत्तरीन आनी खुबशे जाले म्हणून आमी दुसऱ्या जाग्यार आहा ते बुद्रूक करमळी हांगसर तेजेन तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. त्याच प्रकारचो पण त्या तितलो मोठो न्हू पण तशाच प्रकारे माती सकयलेले आनी लोकल सांगता त्या हिसपान जेन्ना हुंवार येयल्लो सत्तरीन त्याच दिसा ही माती सकयलेली. आनी तुमकां दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या वांगडा हांगसरले लोकल बाबी पर्येकार आहा तेणी आमकां सांगता हिसपान अशें जें सकयलेलां थंयच्यान ताका फुडें एक दोंगराक वयर चीर पडल्या तें पळोवन येयल्या म्हणटा. आमकां थंय वचपाक शक्य जावना. दुसरें पावस आशिल्ल्या कारणान आमकां ड्रोन उडोवपाक मेळना. हांगसर आमी जमनी वयल्यान तुमकां विज्युअल्स दाखयता आनी हेजोच कंटिन्युएशन आमी थंय तुमकां दाखयतले फुडें व्हरोन की हेजे पेक्षा मातशें हांगासर आहा तेजे पेक्षा थंय मोठ्या मड स्लायड जाल्या आनी तेज्या बरोबर खूब मोठ्या उदकाचो लोट सकयलेलो आनी आमी थंय बाबी पर्येकार लोकल जे आहा तेजे कडल्यान चड जाणून घेतले. तुमकां हेजें नुकसान बी आतां काय दिता म्हणून सांगूंक ना अजून. सांगल्या पूण मेळटा डिपार्टमेंटान सगळे डिपार्टमेंटान येवन गेले बघून पळोवन. अशें पयलीं केन्ना तुमी पळोवना अशें जाल्लें ना साधारण कितक्यो काजी गेले आसतलो आतां हांगासर. ती आणखी आहा बाउंड्री थिसून ती हांगा ती सगळी लास्ट आनी तशेंच आहा. आतां इल्ली आमी शटको तशेंच दाखयता तुमकां. थिसून तो डोंगर कोसळ्ळा न्हू तो तसोच या असोच खसळा तेवटेन. हो असोच कोसळ्ळा. कितलो पयसो आहा हांगा? हांगा सांग आतां अशें हे आमी तुमकां शटको दाखयलें ही 2 मिनटां जास्त आसता सुबेज. हो मदलो भाग हो फातराक लागून भागच फातरा खातीर उरला आतां हाडून आनी तो आमी भाग तसोच उरला फातरा खातीर. ढगफुटी कितें आतां म्हटलें आमी कितें काय सांगू आतां ढग फुटी का झेल केलो म्हणू का आनी काय म्हणू ते आमच्या सांगू सांगून न्हू. जेन्ना तो आरूप येयलो न्हू पळय परत दिशी तो हें केलें तो म्हणलो जमनीचें पड म्हणलो आनी गाडो घेतलो तेंच्यानी तें होकायंत्र म्हणून हाडलें आनी चॅक केलें तेंच्यानी. कसलें यंत्र हाडलेलें? तें जमीन तपासपाक ते म्हणलो हेतूर ताका एवरेज गावना म्हणजे तशें काय
मागीर तेणी दिल्लीक वांगडा धांव केला, मी आसलो आनी म्हाजो भाव आसलो. दिल्लीक जाल्ले दिल्ली जालें. तेंच्यानी सांगलें जमनी ही फळडां आसा म्हणून. फळटां हांगा सांगलें. फळडां आहा म्हणून. कसली फळ म्हणून सांगलें? आतां कसली म्हणून ते पण सांगलें ते तेंच्यानी सांगलें आमकां फळडां म्हणून. आतां कसली अशी भुकंपाची काय हेजी मायनीची ती आमी ते आमकां सांगूं तेंच्यानी सांगूं ना न्हू. पण अशें केन्ना जाल्लें हेच्या पयलीं ना तुमच्या ना गांवांत? हीच फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम जाला. हीच फर्स्ट टायम. काजू असले कोणाच्यो? हे काजू सबन हे आता काजू ही झाडां ही न्हू हेजी मोठी बघ सायडे ही कोणाची काजू? काजू हो म्हाजोच भावाची तुझ भावाची हां. बाबराव विनू पर्येक. ते लास्ट तुटला त्याच्या वयर काय ना न्हू? ना त्याच्यावर ही गेल्या इडी गेल्या सर अशें ते एकदम 1.5 किलोमिटर पर्यंत पावल्या. हेच्या वयर आता पावस पडला आनी तुमी गाडी घेवन येयल्या न्हू म्हणून तुमकां हें करता तुमकां हन दाखयता आसलो एकदम हेका बाउंड्रीच देखली आमची वेळ घेता म्हणटा न्हू ती अशी फुटुळी म्हणटा आमी तेका अशी हे गेल्या. काय तुमकां आं, केन्ना ट्रेनी कळ्ळें कळ्ळें. जाला ते? आं? जाला सगळो ते? मनीस आसलो आमचो एक भुरगो येयल्लो एकटो हां. हन्याक म्हणून तेन्ना हन्या सिजन आसलें न्हू तेन्ना आवाज फरक म्हणून येता आनी एका सायडा न्हू तो जिखून पळयतो सबंद एरिया हन्याची ती ओके. मग की सकाळचे काय सांजचे पावता? सकाळी पावता. ते दिसात हुवार येयल्लो असत तरी हय त्याच दिसा न्हू? तेच दीस. आणि उदक बी व्हांवलें सकयल हय मोठें? सबंद व्हाळ आमचो सबंद व्हाळ जाता आमी थंय गाडी पार्क केली हय. न्हू ती सबंद 8 दीस पाणी एकदम हें सगळें धुवन गेलें न्हू ए टू झेड. हांगा कोयणी आसली गो ती कोयणी सकाळी पडली म्हणजे तू कितें म्हणटा की हांगासर जी वयर चर पडल्या पळय ती 1 किलोमिटर मेरेन तशीच चर गेल्या? जास्त 1 किलोमिटरा पेक्षा आतां ही बाउंड्री ती इजून 50 माट तुमकां खबर आसा 50 माळ. तितकी एरिया गेल्या ती म्हणजे चर पडल्या. चड पडला अशी म्हणजे यार गेल्या हां. अशी. दिसता ती वयल्यान हो दिसता हो येयलं आमी बघून येयले. थंय सुद्दां खंय म्हणटा तूं? कोळाची बाग म्हणटा तेका कोळाची बाग. हां थंय सुद्दां गेल्या हिची. हय म्हणजे रानान सांगला बी कितें आनी खसोंक शकता म्हणून हो सांगा तेंच्यानी. पडोंक शकता म्हणून. हय सावध राव राव सांगला नवीन तुम्ही उचलून करू नका म्हणून म्हणजे आता आमी कलमां काय काजी काय लायता न्हू ते तुमी लावं नाका म्हणून सांगला तेंच्यानी वय त्या धा वर्सां. अशें कितली म्हणटा. वर्सां तुमकां काजी लावना काम सांगला? आणि एक 10 वर्सां तुमी नवीन प्रॉपर्टी करू नका म्हणून सांगला तेंच्यानी. फॉरेस्टान सांगला. हय कितें म्हणजे लागून खूब सगळे जमीन डिपार्टमेंट सगळे ए टू झेड डिपार्टमेंट जमीन कोसळोंक शकता म्हणून कोण नाका अजून म्हणून. शक्यता आहा म्हणून तरी उरली कितें बघ हांगा फातर हो फातर बघ तेका लागून physical हेज्या भायर crime पावले हो फातर ना, ही एक फातर आहा आनी एक फातर आहा ती बारीक तेका लागून तो आडून उरला म्हणून सांगा तेका ते सबंद ते लेवल जाता म्हणून सांगू. हय मातशें थोडो वयर. 70 जेन्ना हुंवार आयलो तेन्ना सगळ्यान पयलीं ह्या न्हंयचें उदक वाडोवन हांगासर ह्या पुला मेरेन उदक वयर सरलेलें तुमी पळोवपाक शकता न्हंयचें पात्र केद्या तरी पूण हांगासर उदक भरून सगळें वयर पुला पर्यंत पावल्लें. दुसरे वटेन आमी 70ची हुंवाराची कारणां सोदता आसतना आमी तुमकां 70रीचो मडस्लायड दाखयलो तेजे एरियल विज्युअल तुमकां दाखयले. दुसरें आमी विजीट करून बुद्रुक करमळी हांगासर विजीट करून कसो मडस्लायड जाला आनी थंय लोकल सांगता त्या प्रमाण दोंगराक वयर एक भेग पडलेली आहा. तेजे विज्युअल्स आमकां इतले वयर वचपाक मेळना पण तेजे डिटेल्स थंय आमकां मेळ्ळे. अशे कितलेशेच वाटेर आमी बारीक बारीक पालसणां कोसळिल्लीं पयलीं जी ज्या दिसा हांगासर हुंवार आयिल्लो त्या कारणाक लागून हांगासर खुबश्यो बारीक बारीक अशे पालसणां कोसळपाची वा मडस्लायड बारीक बारीक जावपाचे खुबशे कडेन इन्सिडेंट जाल्ले आनी ते गव्हर्मेंट आतां रिकॉर्डाचेर हाडपाचो प्रयत्न करता आनी सरकारान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेचे डिटेल रिपोर्ट दिवपाक सांगला. सरकाराक जेन्ना रिपोर्ट येतलो कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट कारणां आनी खंयच्या वेगवेगळ्या गजालीक लागून हांगासर हुंवाराक बुस्ट मेळत तेजी कारणां कळटलीं. म्हाज्या बरोबर स्वप्नील तारी, कल्पेश गवस, साईदीप कदम आनी धीरज गोवेकरा वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.